बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सांजुआंव आपले चिटीन अशें म्हणटा. 24 16वी वळ. देव म्हणल्यार देव आमचो मोग करता. हो मोग आमी ओळखून घेतल्यार आनी ताचेर आमी बावाट ठेवल्यार देव म्हणल्यार मोगूच. जीं कोण मोगान जियेतात तीं देवा सवें जियेतात आनी देव तांचे सवें जियेता. देव म्हणल्यार मोगूच. हो मोग मनशे सवें दाखोळ करूंक देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो. पातक्याक आनी वाट चुकलोल्यां सवें आपलो शीम नाशिल्लो मोग ताणें स्पोश्ट दाखयलो. हो मोग अणभवूंक तुमकां सगल्यांक ह्या मागण्या मोगाचो येवकार. मागण्याचो विशय. एकलोय इबाडलेलो स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक नाका. तर सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. ही मातेवाच्या शिव वर्तमानाची उतरां. ही उतरां जेजून आपल्या पाटलावदारांक म्हटलीं आनी ह्या वरवीं ते आपलें जिवीत संवसारान जियेतना कित्याक तांणी अदीक मोल दिवंक जाय तें तांकां स्पोश्ट केलें. आयज हीं उतरां आमच्या जिविताक जायतो संदेश दितात. आमी सासणाचें जिवीत जोडूंक कितें आपणावचें आनी कितें सोडून दिवचें तें हीं उतरां आमकां सांगतात. देवाक आमचें जिवीत इबाडलेलें नाका. जेजू हरशीं आमी आयल्या. ताच्या पांयाशीं आमी आसाव. ताचेर आमची नदर तिरावुया. तो आमकां पळयता. आमी ताका पळोवया. ताचें आसणें अणभवया आनी इल्लोसो वेळ ओगेपणान ताका नमस्कार करून सारुया. नमस्काराक गीत गावया. R30. प्रभु येशू आमच्या प्रभु येशू प्रभु येशू आमच्या प्रभु येशू तुका महिमा तुका आर्का वंदन निरंतरी तुका आमचे कीर्तन उपकाराचो कोताव आमी गाय
प्रभू येशू आमच्या प्रभू येशू प्रभू येशू आमच्या प्रभू येशू बोरव्याचो वोर तुका बसून करता आखी पृथ्वी तुझी कीर्ती गाजता सगळी रचना तुझी स्तुती गायता प्रभू येशू आमच्या प्रभू येशू प्रभू येशू आमच्या प्रभू येशू सूर्या चंद्रीम आनी तारा समोर उस्वाड फांकून पोरगोन करता तसो तुस्मा सूर्या आमी पोरसोल तुसो प्रभू येशू आमच्या प्रभू येशू प्रभू येशू आमच्या प्रभू येशू गोड गोड तुका बसता ताळयो पेटून बिजली सगला उच्या बाना सोडून कालकी कोपा पावसा घसघसोतून प्रभू येशू आमच्या प्रभू येशू प्रभू येशू आमच्या प्रभू येशू जेजू आमच्या बावतिजमा दिसा उदक आमचेर घालून आमकां सगल्यांक पातकां मेकळीं केल्यान आमचें जिवीत नितळ आनी पवित्र जालां पूण ही पवित्राय आमी खूब पावटी ओगडायल्या तुज्या आख्या जिविताचे समर्पण तुवें आमचे खातीर केलां आमकां जायते पावटी दुसऱ्या खातीर वेळूच ना आमचीं कामां काबारूच जायनात आमच्याच हुस्क्यान आमी भरल्या आपस्वार्थान आमी जियेल्या बोगोस आमकां स्तोत्र 25 वोळ 11 मोचें पातक जोरी वोड सोर्वेस्परा तोरी तुज्या नांवा खातीर तें बोगोस गीत गावया आयत्री देवा सोलो हांव पयस गेला आतां तोरी लागीं
आतां पातका वाटो सैत्यो चोला आतां तोरी परतून येता जायती वर्सां पातकांत भोंवला आतां तोरी ओळखून घेता भाव भयणाचेर पातो केला आतां तोरी माफी मागता ल्हान व्हड पातोक हांवें केला बोगोस म्हूण हांव आतां मागता पातोक मोचे भितर रिगला पातका दुखोत आतां दवरता जेजू तूं आमकां केन्नाच सांडिनाय आमी वायटोवी जिवीत जियेल्यार लेगीत तूं आमचो मोग करताय आनी परतून तुजे सोरशीं येवंक तूं आमकां तुजे कुरपेन भरताय देखून आमी तुका दिनवासता बरे जेजू आमी पातकाच्या वज्यान जायते पावट खाला पडटा पूण तूं आमकां तुजो हात दिवन उबारताय आनी आमची पावल बरे रस्त्यार मारूंक तूं आमकां तुजें बळ दिताय देखून तुका आमी वाकाणटा दिनवासनेचें गीत गावया तूंच म्हजो सोमी तूंच म्हजो सोमी तूंच म्हजो देव वाकान्नी तुका कालसांता तूंच म्हजो रोचनार तूंच म्हजो दोनी वाकान्नी तुका कालसांता तूंच जेजू उजवाड म्हजो सांडलोल्यांक आलाशिरो विस्वास म्हजो तुजेर देंवता तूंच जेजू किल्लो म्हजो मोगना आनी तुज्या असलो धांवून तुजे सोरशीं येता तूंच म्हजो आदार तूंच म्हजें बळ वाकान्नी तुका कालसांता तूंच म्हजो आसरो तूंच म्हजें सूख वाकान्नी तुका कालसांता तूंच जेजू सांगात म्हजो वायट वेळार आदार तुजो
गोपान तुझ्या संतोष घेतलो तूं जेजुराय म्हजो कुरपेचो सोमदीर कसो तारोक म्हज्या जिविताचो तूंच म्हजो सोमी तूंच म्हजो देव वाकांनी तुका काळजांता तूंच म्हजो रोचनार तूंच म्हजो दोनी वाकांनी तुका काळजांता देवाचें उतर आयकूंक उबी रावया. मातेवाच्या शिव वर्तमानांतलें वाचप. अवेस्वर वोट्रा वळी 10 ते 14. पळयात, ह्या धाकटुल्यांतल्या एकल्याची लेगून तुमी बेपरबा करूं नये, कारण हांव तुमकां सांगतां, तांची राखण करतात ते दूत स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाचें मुखामोळ थांबोन आसतना पळयत आसात. तुमकां कितें दिसता? कोण एकल्या मनशा कडेन 100 शेळयो आसल्यो आनी तातूंतली एक सांडली जाल्यार 99 दोंगराचेर सोडून हिंडांतली कोडसरून गेल्या तिका तो सोदूंक वेचना काय? आनीक हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ती मेळ्ळी जाल्यार सांडूंक नासलोल्या 99 शेड्यां परस हिचे विशीं तो अदीक खुशाल जाता. तेच परी ह्या धाकटुल्या भितरलो एकलोय इबाडलेलो स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक नाका. देवाचें उतरें. देवाची बोड उपकार. इसायास प्रवादी शिंपल्लोल्या इस्रायल पोरजेक उलो करून सांगता, इस्रायलाक परत येयात. तुमच्या गुलामपणाचे दीस सोंपले आनी तुमच्या पातकांचें फारीकपण जालें. आतां सोर पदवीदार बाप तुमकां इनाम घेवंक येता. ताका येवकार दिवंक वाट तयार करात. देव आपल्या सांडलोल्या शेड्यांक सोदूंक येता. भागयोत मातयो म्हणटा, जेजू बरो गोवळी. आपल्या सांडलोल्या शेड्यांक सोदूंक तो येता आनी त्यो मेळ्ळसोर तो सोदता आनी मेळटोच खुशाल जाता. आमचो इबाड जायना जावंक जेजू संवसारांत आयलो. इबाडलेलो संवसार जेजून नवेन सारको केलो. इबाडलोलें जिवीत नवेन सारकें करूंक जेजून उपाय दिलो. इबाडलोलें कुटूंब नवेन घडोवंक जेजून आदार दिता. देव मनशाक बोरवोसो दिता. देव इजिकेल प्रवाद्या वरवीं आपुणूच एक खरो गोवळी जातलो म्हूण बाकीत करता. आपल्या हिडांची खरी राखण आनी सांबाळ करतलो.
देव निराशी जाल्ल्या इस्रायल पोरचेक एक नवें जिविताचो भरवंसो आनी वाट दाखयता. देव मनशांक सोडून दिना, पूण मनीस मनशाच्या सोदीक येता. होच जावन आसा आमचो भरवंसो. आमचें जिवीत नवसरूंक, नवे जिविताची वाट धरूंक देवाचें काळीज मनशाक सांडी सदांच उक्तें. देव मनशाचो केन्नाच द्वेश धरिना, न्हय म्हूण रागूय धरिना. पूण देवाचें काळीज मनशाक सदांच उक्तें. जितले पावट मनीस देवाक खालत्या काळजान उलो मारता, हें देवा मागणें देवाक पावता. इस्रायल पोरचेन आपल्या जिवितांत हेंच अनुभवलें. तांणी कितलेच पावट देवाक आपल्या जिवितांत उलो मारलो. आपल्या कोश्टां वेळार, दुस्मानाच्या धुमाळ्या वेळार आदी, आनी देवान तांकां निवारलीं. देवान आपल्या प्रवाद्यांक धाडले आनी सोर शेवटी आपल्या एकल्याच पुताक आमची सोडवण करूंक धाडलो. देवाचें काळीज मनशाक सदांच उक्तें. आमचो इबाड जायना जावंक जेजूक चिटकून रावया. जबाबाक गीत घेवया B4. Jesus tuci utra kalzaco sotos. Jesus tuci utra doriaco uzvar. Jesus tuci utra Chineco visvas. Jesus tuci utra Tanelia kutok. Jesus tuci utra Bukelia cebon. Jesus tuci utra Melolia jivi. जेजूचें काळीज मोगाचो सागर. पातके सवें वाट चुकलोल्या सवें रोकडेंच ओडटा. मनशाचें काळजाचें तें थाव घेता. हे वेळार आमच्या काळजांतली मागणी जेजू मुखार दवरुया. मागण्याचो जबाब एकामेकाक बोगसूंक संदान करूंक आनी मोगान जिवंक आमकां शिकोय बापा. सगळीं म्हणुया. एकामेकाक बोगसूंक संदान करूंक आनी मोगान जिवंक आमकां शिकोय बापा. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी
आपल्या मागण्या आनी बोगसण्या वरवीं देवाचो शिमेर नासलेलो मोग अणभवूंक आनी होच देवाचो मोग आपले पोरचेक दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. साबाब, एकामेकाक बोगसूंक संदन करून आमी मोगान जिवूंक आमकां शिकय बापा. आमच्या सरकारी आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी पोरजेच्या हुस्क्यान आनी तांचे प्रश्न आपले करूंक आनी ते सुटावे करूंक जाय तसल्यो येवजण्यो मांडून हाडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. साबाब, एकामेकाक बोगसूंक संदन करूंक आनी मोगान जिवूंक आमकां शिकय बापा. समाजांत आयज कितलींच आमची तरणाटीं आपल्या जिविता वाट चुकून वायट रस्तो धरून बोरवोसो आलाशिरो नासलेले पोरीन जियेतात. जेजू तांच्या जिविताची खरी वाट आनी रस्तो हें ताणें वळखून घेवंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. साबाब, एकामेकाक बोगसूंक संदन करूंक आनी मोगान जिवूंक आमकां शिकय बापा. एकलो इबाडलेलो स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक नाका. आमकां जेजूच्या थाव नासलोल्या मोगाची खोलायेन समजणीन घेवंक आदार जावंक आनी आमचे जिवितांतलो हो मोग समाजांत चिपडावंक बापाची कृपा मागुया. साबाब, एकामेकाक बोगसूंक संदन करूंक आनी मोगान जिवूंक आमकां शिकय बापा. सर्गीच्या बापा, तुज्या पुतान जेजू मनीस जावन खुर्सार मरून तुजो मोग आमकां उगडापो केलो. असलोच मोग आमी अणभवूंक आनी आमचेर चुकलोल्या भावा भयणी सवें दाखोवंक आमकां आयती कर. सगळीं दिमी घालुया. जेजून शिकयलेले मागणे बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी गोची स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो क्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बोगशिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.